आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरांच्या मरणा उपरांत राज्यांत दुखवटो जाहीर केल्लो। त्या उपरांत शिगम्याच्यो मिरवणुको रद्द करून फुडें धुकलपाचें थारायल्लें। मात आतां शिगमो मिरवणुको रद्द करच्यो म्हूण बोवाळ जातकर गोंयभरचे रोमटा मेळांत वांटेकार जावपी लोक कलाकार पिकार जाल्यात। दुखवट्या उपरांत ह्यो मिरवणुको जावच्यो म्हूण मागणी ह्या कलाकारांनी केल्या। आरडेक्स खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। आमचो रोमटामेळ आमचो खांडेपारचो रोमटामेळ फर्स्ट टायम येतलो आनी तेजे लागून आमकां 12-13 लाख खर्च जाल्लो आसा। आमी सगळ्यांनी 3-3 म्हयने तयारी करून प्रॅक्टीस करून आमची कला सादर करपाक आमचो परफॉर्मन्स सादर करपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची अशें हांव गोवोरमेंटा कडेन मागतां। कारण ऑलरेडी गोवोरमेंटान आमचे ट्युरिजम डिपार्टमेंटान एनावन्स केल्लें आसा फक्त अदर जे कोण ग्रूप आसा ते हांगसर आडयता ते आमकां आडिल्ले नाका आनी आमकां कला 25 तारखेच्यान सादर करपाक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची अशें हांव सगळे ग्रुपा वतीन मागतां। आनी तशेंच आमकां सगळे मनोहर भाईचो निधन जालें तेजे दुखवटो आसा तेजो आमी शोक मनयल्लोय आसा। तर तें सोडून आतां मनोहर भाईन आमकां एक स्पिचीन सांगलें सुद्दां की एक खंयचेच कारणाक लागून आमचो जो कल्चरल एक्टिविटीज आसा गोंयांत त्यो बंद जावच्यो न्ही अशें मनोहर भाईन आपल्या स्पिचीन सांगलेलें आसा। तें सगळें कन्सिडर करून गोंयचे गोवोरमेंटान हो परेड 25 तारखे परत चालू करचो आनी फूल चालू करून हो परेड सोंपपाचो। तशेंच पणजे म्हापसा जी कमिटीन जो डिसिजन घेतलेला तो योग्य आसा। तो ते आमकां तेंचो आदर आसा की पणजे तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी म्हापसा तेजें जन्मगांव। उरलेचो जो जाग्यार आहा तो सगळ्या जावचो इतलेंच हांव सगळे ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन मागता की हो कार्यक्रम जावचो। सांगिल्लो की 25 तारखेच्यान हो सुरवात जातलो कारण मनोहर भाईचें जें निधन जालें तेजे साथी दुखवटो आमी मनयलो आनी सगळ्यांनी ताका मान दिलो आनी भाई असल्या मनशाक आमी मान दितलेच आनी सदांच आमच्या काळजांत हे भाई असले मनीस उरतले। तेंची जी गोंया खातीर केल्ली जी कामां आसा ती आमच्या मनांत सदींच उरतली। पूण जी आमची कला आसा जो आमचो कल्चर आसा जाली गोंय फक्त शिगम्या खातीर आनी कितें जे कले खातीर आमी आयज वळखले जाता अख्खे भारत देशा पयलीं तशें वर्ल्डांत आमची ही जी कला आसा ती फामाद आसा। ते कले खातीर ह्या भुरग्यांनी जी रातचे दीस केल्ले आसा 3-3, 4-4 म्हयने लागून तेंच्यांनी जी आपली न्हीद घेवन ह्या कामा खातीर इतलो पयसो मोडून 3-4 लाख रुपया जो पयसो हेका मोडटा हो पयसो मोडपाच्या फाटल्यान कारणूय हेंच आसा कारण ती कला करता आसतना कोणूच पयशांक कितले मोठ्याचेर लक्ष दवरिनात। कारण ही कला ही बरी जावपाक जाय आनी आपूण एक बाबा बरें कितें तें दाखयतलो हेच उमेदीन हे सगळे जे क्लब आसा ते तळमळटात। पर्सनल लायफ उडयता, जॉब लायफ सॅक्रिफायस करता। जे स्टुडंट्स आसता ते एग्जाम्स ते सगळे फ्युचर सगळे धड्यार दवरून सामके त्रास करून जे पार्टिसिपेट जाता। हांव फक्त इतलें मागता गोंय सरकारा कडेन की आमकां फक्त 4 नाका एक चडांत चड 10च्या मार्जिनाचेर तरी आमकां पार्टिसिपेट जावपाक मेळचें। जे सोमारच्यान ठरयला ते सोमारचे आमचे गुडी पाडवो सुद्दां करूंक मेळटा आमकां ते दीस सुद्दां आमकां पार्टिसिपेट जावपाक मेळचें हेंच हांव सरकारा कडेन कुंचरे काकोडा शिगमोत्सव समिती कडसून उलयतां। हांगा फोंड्या वाठारांत हांगा सगळेच रोमटामेळ चित्ररथ सगळेच हांगा ग्रूप आयिल्ले आसा। आमी बाईक मान दिलो आनी मान दिवपाकूच जाय। आमी 7 दीस दुखवटो दवरलो प्लस आमच्या गांवांत सगळ्यांनी आपापल्या गांवांत 2 दीस प्रॅक्टीस करूना कांयच करूना कित्याक मान दिलो मान दिवपाकूच जाय। पूण भाईन सदांच सांगलां की आपल्याक कित्याक फाल्यां कशें कितें जाल्यार बंद दवरिनाकात। तरी आसतना आमी बंद दवरलो पूण सदांच आमचो कला ही मुखार सरची ह्या खातीर मनोहर भाईन सदांच प्रयत्न केल्ले आसा। लोककलाकार ह्या नात्यान उलयतां। 21 तारखेच्यान शिगमोत्सव परेड गोंयांत सुरू जावपाचें आशिल्लो। मनोहर भाईच्या निधनाक लागून 7 दिसाचो दुखवटो सरकारान जाहीर केलो आनी तो सगळ्यांनी मान्य करून घेतलो। प्रत्येकाक दुख्ख आसाच। 21, 22, 23 आनी 24 तारखेक रोमटामेळ जे खंय परेड जावपाची आशिल्ली किंवा शिगमोत्सव परेड जावपाची आशिल्ली ही रद्द केली वतली अशें पेपरार दुसरे दिसा डिक्लेअर जाल्लें आनी 25 तारखेच्यान आसो तसो फुडलो टायम टेबल घेवन हो गोवा ट्युरिजम हो शिगमोत्सव परेड सुरू करपाचो आशिल्लो। आतां आमचे म्हायती प्रमाणे आमी सगळे हांगा जमल्या सगळे गोंयभरचे कलाकार आसात। फ्लोटाचे आसा, चित्ररथाचे आमचे रोमटामेळाचे आसा आनी फोक डान्साचे आसा। ते आमी जमल्या की आतां आमकां न्यूज येयला की जवळ जवळ 9 ते 10 कितें कमिटी लेटर केला गोवा ट्युरिजमाक की आमी हो शिगमोत्सव ह्या वर्सा करपाक सोदिना। म्हाका समजना
ते खंयच्या दृश्टीन विचार करतात, कलाकारांच्या भावनेकडे खेळतात काय स्वताचो विचार करून हे करतात. प्रत्येक जाणाक दिसता की मनोहर भाईचें निधन जाल्लें आसा, दुखवटो आसाच, गोंय राज्यभर देशभर आसा. पूण जी मनोहर भाईन केन्नाच सांगना की आमची गोंयची संस्कृती आसा, जी कला आसा. मनोहर भाईन इतलें सुद्दां सांगलेलें की हांव स्वता गव्हर्मेंट सर्वंट, की आपल्यालें जेन्ना एक निधन जातलें तेन्ना गव्हर्मेंटान सुटी सुद्दां डिक्लेअर करची न्हू म्हणून.